मुंबयच्या 10 पुलिसांक लाखभराचो सोरो गोंयच्यान चोरये व्हरतना पत्रादेवी एक्सायज चेक नाक्यार गोंय पुलिशेन धरले. DIG सांगता ते प्रमाण तांकां एक्सायजा कडेन दिल्ले. एक्सायजान कस्टडीक सुवात ना म्हूण कारण सांगून फक्त बस आनी सोरो जप्त केलो. मात पुलिसांक एक्सायजान मेकळे सोडले. रिझर्व्ह बँकेची कॅश घेवन 2 पुलीस उपनिरीक्षक, एक सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक आनी हेर कॉन्स्टेबल मेळून 10 जाण गोंयांत आयिल्ले. PI पेरने को 2 बजे इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक बस है वो जो बॉम्बे जाएगी, उसके अंदर लिकर है, हो सकती है. तो पात्रा देवी चेक पोस्ट पे ये चेकिंग लगाया गया था और चेकिंग के दौरान ये बस नंबर MH04 G6981 की चेकिंग के दौरान उसमें शराब मिली है और ये पता चला कि इसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर्स थे जो कि ड्यूटी पे आए थे गोवा RBI करेंसी चेस्ट की एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए. तो वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कुछ गोवा से शराब ली थी जिसको लेके जा रहे थे. तो PI पेरने ने उसमें पंचनामा करके और जो ये 80-90 हज़ार की शराब थी और जो ये पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र के, इनको एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन. हाँ, बॉटल्स कितने मिले? बॉटल्स आर अबाउट 500. और उनके कुछ पता चला, उनकी कार्रवाई क्या हुई? वो अभी एक्साइज डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं. गोवा एक्साइज है? हाँ जी, वहाँ पे पेरने एक्साइज को हैंड ओवर कर दिया PI पेरने. पणजे महापालिकेंत महापौर पदाचो उमेदवार म्हूण बाबूश मोन्सेरात गटान सध्याचो उपमहापौर रुद्रेश चोडणकाराचें नांव थारायलां. उपमहापौर पदा खातीर बेंटो लॉरेना उमेदवार आसतलो. 20 तारखेर ह्या दोनूय पदां खातीर वेंचणूक जाता. रुद्रेश म्हणटा आपूण महापौर जाल्यार कोयरावेल्याच्या प्रस्नाक पयलीं हात घालतलो. भाजपा वटेन वैदेही नायकाक महापौर पदाचे उमेदवार म्हूण फुडें काडपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. 20th is the election for the new mayor. Who's in your mind as a new mayor? No, we had in fact a meeting of all our 16 council members today, and it is been decided that Rudresh Chodankar will be the mayor this time. Rudresh Chodankar will be the mayor, and Bento Lawrence will be the deputy mayor. So why you thought of changing Yatin Parekh to Rudresh? No, I feel we should give everyone an opportunity. Rudresh is a senior member. We have got 3 seniors in fact. First was Caroline, then Yatin Parekh, and third was Rudresh. So both of this earlier, Caroline and Yatin was given an opportunity. So we said let us try with this thing. Let us give him an opportunity now. All the councillors are with you, the corporators, all 16? See, first and foremost, let me make one thing very clear. Our panel has got a clear mandate from the people. I have heard many councils say Ponda, Mapsa and all are breaking up, but those councils were formed by cobbling up from different members from different parties. So as and when whichever party comes to power or whoever is in power, they try to hold the allegiance towards them. But here, unlike this thing. Rudresh, now we are in a fray for a new mayor of the capital city. What are your plans if you are elected as a mayor? If elected as mayor, we have got a long pending issue of garbage, and I think so. We are Panjim people are lucky that our MLA is the chief minister, and I'm sure this problem, long pending issue, can be. This is the right time for. If I become the mayor, I will say that it's the right time for me to settle the issue. What about the parking plaza which was supposed to be coming up? It's not yet finalized. So for anything and everything in Panjim, like we cannot do it on our own. We need government assistance. It's a wonderful idea of coming with a parking plaza, but I will certainly need our MLA's assistance for that also. आल्त दाबोळे माटव्या कदंबाचे भशेन मोटारसायकलीक धपको दिल्ल्यान 2 जाण सोंपले. एकलो आगतांक सोंपलो. दुसऱ्याक गंभीर जखमी जाल्ल्यान मेडिकलांत घाल्लो. तो मेडिकलांत सोंपलो. सोंपल्यात तातूंतलो एकलो अर्जुन पाडलोस्कार हो सावंतवाडीचो, जाल्यार दुसरो विरेंद्र जाधव हो चिखलेचो. बस आनी मोटारसायकलीन समोरासमोर धपको दिलो. एक भुरगो अर्जुन पाडलोस्कर म्हणटा तो एक विरेंद्र जाधव म्हणटा ताका घेवन मोटारसायकलीचेर वयतालो MH गाडयेचेर.
मोटरसायकल नंबर MH07M9775 ही म्हजी मोटरसायकल आसा ही बस जेन्ना ओवरटेक कितें करता तेन्ना हेच्या अंडर खाला पडली बसीचे अंडर आनी तितून हो अर्जुन पाळडोसकर म्हणटा तो सावंतवाडीचो रायडर तो तितूरूच एक्सिडेंट जावन कवर जालो आनी विरेन जाधव म्हणटा तो सिरियसली इंजर्ड आसा ताका आतां GMC व्हेलेलो आसा. बस म्हज्या कोतान इट वॉज गोईंग फ्रॉम कोर्तालीम टू वास्को आनी टू व्हिलर वेर प्रोसिडींग फ्रॉम वास्को टुवर्ड्स कोर्तालीम सायड. तेन्ना पोजिशन पळयत जाल्यार बस भायर आयल्या काय दिसता आपली सायड सोडून आनी त्या टू व्हिलराक म्हणजे ही हॅड नो चान्स. कंडिशन ऑफ द बॅक टायर्स ऑफ दॅट कदंबा it appears that it is the fault of the Kadamba and it must have not stopped at the concerned time. So we will have to look into that aspect. पाळोळें काणकोणा बिरेस्तारा फातोटेर अचकीत उजो लागलो. उज्यांत नुस्तें मारपाची 2 व्हडीं आनी नुस्तेकारांच्या जाळ्याचो लासून गोबोर जालो. सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालां म्हणपाचो अदमास थंयचे नुस्तेकार उक्तायतात. उजो कित्याक लागून लागलो तें मात कोणाकच खबर ना. कितले वड्यां सुमार लागलो उजो? 2 वडी आनी पांय वाटो. टोटल 3. हय. आनीक जाळ? हय जाळ कोण कोण आले? प्रशांत इसराम पागी. हय. आनी कोण आले? उमेश तुळसास पागी आनीक भावना दत्तू पागी. म्हाका दिसता राती उजो पेटलो तांचे आनी तेजी जाळां आसता पळय नॅट ते जवळ एक 60,000ची आनी दोनी बोटी गेल्यो तेज्यो एक्सपेक्ट लॉस ताका म्हाका दिसता 3 लाखाच्या वयर वयतलो 3 लाख वयर. कचरो आसा लागीं? हय कचरो म्हणजे कितें आसा ते सामकें एंडाक आहा न्हू लोक व्हरून तो कचरो थंय उडयता आनी ताजे वरसून एक बाय मिस्टेक नेकेड फ्लेम थंय पावूंक शकता. नेकेड फ्लेम म्हणल्यार आमी कोण सिगार उडोवन कचरो कोण उदक घातलेलो आनी पळोवंक वचना न्हू मागीर त्या खातीर जावं शकता. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.